दर्यादेग वाठारात जावपी ड्रग पार्ट्यांचो पुलिसाकडेन आसपाक शकता संबंध. मंत्री मायकल लोबन उक्तायलो दुबाव. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष म्हणटा सीबीआय तपास जाय. देंवतेर बांदिल्लो आग्वा जेलीकडल्या बंगल्याचो कांय भाग मंगळारा कोसळ्ळो. उटंगराचो पावस आनी घर ल्हाराक लागूनच बंगल्याचो हो भाग कोसळ्याचे थळाव्यांचे म्हणणे. राज्यपाल सत्यपाल मलिकाची मेघालया जाली बदली. महाराष्ट्राचो राज्यपाल भगत सिंग खोशयाचेर दिली गोंयच्या राज्यपाल पदाची अतिरिक्त जबाबदारी. कळंगूटच्या रस्त्यांची जाल्या अवतिकाय. रस्त्यार पडल्यात व्हडली फोंडकुलां. उण्या दर्जाच्या कामाक लागूनच रस्त्यांची लागल्या वाट, थळाव्यांचो आरोप. येवकार, हांव शिवेंद्र तारी. पळयात खबरो विस्तारान. सेगीत तिसरे खेपे भारतांत कोविड केशी उण्यो जाल्ल्याचें दिसून आयलें. एका दिसान वाड जावपाच्या आंकड्या परस एका दिसान दुयेंती बरे जावपांचो आंकडो वाडला. फाटल्या 24 वरांत 57,000 परस चड जाण बरे जाल्यात, जाल्यार 55,000 कोविड केशींची नोंद जाल्या. एकूण आंकडो मात 27,02,000 पावला. भारतात कोविड-19 केशींचो आंकडो 55,079 जाला. फाटल्या 24 वरांत 876 जाणांचे बळी गेल्यात, जाल्यार 57,973 दुयेंती बरे जावन घरा गेल्यात. आतां मेरेन भारतांत नोंद जाल्ल्या केशींचो आंकडो 27,02,742 पावला. एक्टीव केसी 6,73,000 पावल्यात. 51,797 लोकांच्या मरणाची, जाल्यार 19,77,779 परस चड पेशंटांक नवी जीण फावो जाल्या. कुशीच्या महाराष्ट्राचो आंकडो 6 लाखांचेर पावला. त्याच्या फाटोफाट तामिळनाडूत 3,43,000 पेशंटांची नोंद जाल्या. आंध्र प्रदेशाचो आंकडो 2,96,000 पावला. कर्नाटक 2,33,000, जाल्यार उत्तर प्रदेशात 1,58,000 लोकांक कोरोनाची बाधा जाल्या. संवसारांत एकाच दिसात सुमार 2,16,000 कोविड-19चे पेशंट नोंद जाल्यात. एकूण केशींनी 2,20,00,000 आंकडो हुपला. 7,77,000 लोकांक मरण येयलां, जाल्यार 1,48,00,000 लोक बरे जाल्यात. आनी संवसारांतले हे 5 कोरोनान चड पिडलेले देश. युएसएंतल्यो केशी 53,12,000 जाल्यात. ब्राझीलाचो आंकडो 33,17,000 पावला. 27,02,000 केशींची नोंद करत भारत तिसरे सुवातेर रावला. रशियेंतल्यो केशी 9,27,000 पावल्यात. आनी सावथ आफ्रिकेंत 5,87,000 कोविड-19 पेशंट पावल्यात. चीनांतलें वुहान हें शार कोरोना व्हायरसाचें जल्मस्थळ. थंयच्यानूच जगभर तो पातळ्ळो. लोक व्हडा प्रमाणांत मरपाक लागिल्ल्यान थंय खबदर जाल्लो, पूण थंयच्यो केशी उण्यो जावंक लागिल्ल्यान लोकांनी सुटकेचो स्वास घेवपाक सुरवात केल्या. आतां तर थंयची मरणांय बंद जाल्यांत. इतलेंच न्हय, जाल्यार थंय सावन हो व्हायरस गायब जाल्ले वरी दिसता. कारण थंय आतां पार्ट्यो जावपाक लागल्यात, गर्दी जाता आनी तिवूय मास्कां विणे. वुहान उत्सव मनयता आनी हेर संवसार कोरोनाच्या विरोधात झूज दितना पळोवपाक मेळटा. GOA365 ब्युरो रिपोर्ट. गोंयचो राज्यपाल सत्यपाल मलिकाची मेघालया बदली केल्या. महाराष्ट्राचो राज्यपाल भगत सिंग खोशयारीक गोंयच्या राज्यपाल पदाची अतिरिक्त जबाबदारी दिल्या. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदान ह्या विशींचो आदेश दिला. पोरू 25 ऑक्टोबराक सत्यपाल मलिकाची गोंयच्या राज्यपाल पदाचेर नियुक्ती केल्ली. ह्या आदी सत्यपाल मलिक जम्मू काश्मीराचो राज्यपाल आशिल्लो. ताच्याच काळात जम्मू काश्मीर आनी लडाखाक केंद्रशासित प्रदेशाचो दर्जो दिल्लो. मेघालयाच्या राज्यपाला विशीं नेमकी म्हायती हाताक लागली ना. कांय दिसां आदीं ताणें राजकारणांत येवपाचो हावेस उक्तायल्लो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी राज्यपाल सत्यपाल मलिका मदीं कितल्याशाच विशयावयल्यान मतभेद जाल्ले. कोरोनाची स्थिती आनी उपरांत हालींच नवे राजभवन बांदपाच्या विशयावयल्यान लेगीत राज्यपालान आपलें मत उक्तायिल्लें. राजभवन नवें बांदपाची गरज नाशिल्ल्याचें ताणें म्हटलेलें. मजगतीं विरोधी पक्ष काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी आम आदमी पार्टीन राज्यपालाच्या बदलीच्या विशयाचेर आपली प्रतिक्रिया उक्तायल्या. पळयात. गोंयच्या गव्हर्नरान सगळ्या सामान्य गोंयकाराच्या काळजा भितर आपलें एक स्थान निर्माण केलें. जेन्ना जेन्ना गोंयचेर कोविडाचो प्रश्न उपस्थित जालो त्या वेळाचेर सुद्दां ताणें खंय खंय कितें करपाक जाय हाचे संबंधी बऱ्यो सूचना गव्हर्नमेंटाक केल्यो. लोकांची सजेशनां आयकून घेतली
आनी सामान्य मनीस जे कितें सांगता ते सुद्दां ताणें आयकुपाचो प्रयत्न केलो. इकॉनॉमीक रिवायवल जायत, ऑस्टेरिटी मेजर जायत, बारीक बारीक लोकांचो प्रश्न जायत, हे सगळ्या बाबतींत तो जागृत आसतालो आनी आपलें सजेशन जें कितें आपल्याक दिसता तें तो सरकाराक सांगतालो, सरकाराक सजेस्ट करतालो. आनी म्हाका दिसता ताका लागून ताणें सगळ्या गोंयकारांच्या काळजांत एक आपलें स्वताचें स्थान निर्माण केल्लें आसा. आज ज्या पद्दतीन लोकांच्यो प्रतिक्रिया येतात, लोक ज्या पद्दतीन फोन करून सांगतात की अरे अशा परिस्थितीत ताजे सारको मनीस हांगा जाय आशिल्लो, ताजे वयल्यान कळटा की ताजे बाबतींत सामान्य गोंयकाराचें मत कितें आसा. म्हाका दिसता अशा वेळाचेर खरेंच गोंयकारांक आनी गोंय राज्यांक ताजी गरज आशिल्ली. आज पडे गव्हर्नराक डिफरंट पोस्टिंग दिला. म्हणजे ताका यू कान सी हीज ट्रान्सफर, ही इज गिवन अ डिफरंट पोस्टिंग फ्रॉम गोवा. हो एक गव्हर्नर आसलेलो आय थिंक आफ्टर वी हॅड ड्युरिंग द प्रेसिडेंट रूल लास्ट टायम. तो ही इज टू अंडरस्टँड द रियालिटी. He was not going against the government as such, but he was telling the government what to do. He was contacting the chief minister, the chief secretary, and he was understanding the reality and he was giving things. It is unfortunate that the BJP, the present government, instead of correcting the path to having a better Goa, is taking a destructive path by transferring him. सत्यपाल मलिकान जर ट्रान्सफर करता जाल्यार नक्कीच गोंयच्या जनतेचें हें नुकसान आसा. हांव जेन्ना ताका मेळ्ळो तेन्ना म्हाका दिसलो तो सत्यवादी, ताका सत्य जें आसा ताचे फाटल्यान तो रावपी. आनी खुबश्यो गोश्टी जेन्ना हांवें ताका सांगल्यो तेन्ना ताका त्यो पटल्यो. बाकीच्यांनी लोकांनी खूब जाणांनी सांगल्यो त्यो ताका पटल्यो. आतां त्यो बऱ्यो गोश्टी जर बाकीच्या पटना जाल्यार ताका आमी काय करना. फॉर आमदार पडपा हेजे कडच्यान पयशे घेवना अशें कोण सांगू शकता. आतां हे सगळे गोश्टी सत्यपाल मलिका खबर आसतल्यो कारण तांच्योय म्हणून आयबी रिपोर्ट येता. गव्हर्नर सत्यपाल मालीक हाका काडलो म्हणचे परस म्हाका दिसता तो आपुणूच गेलो म्हणपाक हरकत ना. गव्हर्नर जो आसा ताका हांगा गोंयांत कुलिंग पोस्टिंग म्हणून धाडिल्लो. ताका पयलीं जम्मू आनी काश्मीरान ताणें खूब बरें काम केल्लें, ताका हांगा मातसो रेस्ट घेवपाक धाडलो. पूण आतां मदीं पॅन्डेमीक आयल्या कारणान ताणें मातसो भर घातलेलो हेंच्या कामान. हाणें पळयलें की हेंचें कांयच सारकें चलना म्हणून. आनीक हेंचे कडेन एक 2-3 वेळा कन्फ्रंटेशन जें जालें तें ओपन भायर आयलें. फुडें आनीक ते दोगी बीजेपीचे मनीस हेंचे कडेन कन्फ्रंटेशन करचे परस आपुणूच गेल्लो बरो अशें ताणें चिंतलें आसतलें आनी म्हणून तो गेलो हांगाच्यान. गोंय सरकाराचें जें काम आसा पर्टिक्युलरली कोवीड रिलेटेड तातूंत बरें यश अशें मेळोना आनी ताचे जे इनपुट्स आसले तेय हे घेवंक सोदिनासले. खुबश्या लोकां कडेन ताणें मेळोन संपर्क साधून लोकांचे प्रॉब्लेम्स जाणून घेवपाचो प्रयत्न केल्लो. करूंक शकतलो आसलो कितें तरी बरें, पूण ह्या लोकांनी ताका कांय करपाक दिवंक ना म्हणून ताणें आपुणूच हांगचो गेलो म्हणून गेल्यार बरो म्हणून चिंतलें. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. दर्यादेग वाठारांत जावपी ड्रग पार्ट्यांचो पुलिसां कडेन संबंद आशिल्ल्याचो दुबाव बंदर कप्तान मंत्री आनी कोळंगूटचो आमदार मायकल लोबन उक्तायला. दर्यादेग वाठारांत बदली करून घेवपी पुलीस अधिकाऱ्यांचेर संबंदीत प्राधिकरणान लक्ष दवरचें अशी मागणी ताणें केल्या. वागातोर जाल्ले रेव पार्टीचे फाटभुंयेर मायकल लोबो उलयतालो. हे पार्टेचेर धाड घालून पुलिशेन 23 जाणांक अटक केल्ली. तशेंच 9 लाख रुपयांची घुवळी वखदांय जप्त केल्ली. सो हे जे कोण ऑर्गनायज करपी आहा ते कोणाचे विलास घेता वा कोणाची बंद रेस्टॉरंट आहा हॉटेलांनी ती घेता आनी तितून जाता. आनी दीस इज नॉट एडवर्टायज ऑन द न्यूज पेपर ऑर एनीथींग लायक दॅट. दीस इज बाय इन्विटेशन ओन्ली अशें म्हणून म्हाका पयर कळल्लें आहा. जी ही वागातोर जी पार्टी जाली ती बाय इन्विटेशन ओन्ली आसली. सो हे क्रॅक डावन करपाक we have to be in the same line of the and police also have to be in the same this thing. म्हणजे आम्ही आणि police, political people, even village panchayats, political people have to be in the same line. बंद करपाक जे कोण
ट्रान्सफरी घेवन असले पुलीस स्टेशनार येवंक सोदतात, पोस्टल बेल्ट पुलीस स्टेशनार घुवन ते खंयच्या तरी पॉलिटिशियनाचो आनी खंयचो तरी फायदो घेता आनी येता. तेंचेर तो धरपाची गरज आसा. अंजुना PI थिंगा फर्स्ट टायम येयल्लो, आदी तो PI थिंगा नासलो. बट एनी अदर ऑफिसर्स ओवर देर आदी असले आनी परतून येयल्ले 3 म्हयने ट्रान्सफर जाले, तेंची ऑर्डर येयली ट्रान्सफर आनी खंय, आनी ते परतून घुवन खंयचे कोणाचो फावर घेवन परतून येयले. कित्याक ते थिंगासर जाणा आसता हाव द सिस्टम वर्क्स ओवर देर विदिन द ज्युरिडिक्शन. तेंकां ट्रान्सफर करपाची गरज आसा. ड्रग व्यवहाराचो पुलिसा कडेन संबंध जोडपाचो आरोप गोंयकारांक नवो न्ही. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान 2013 वर्सा ड्रग व्यवहारात पुलीस राजकारण्यांच्या संबंधांची तपासणी करपा खातीर 5 वांगड्यांची हाऊस कमिटी नेमिल्ली. गोवा विकास पार्टीचो आदलो आमदार मिकी पाशकोच्या फुडारपणाखाला ही समिती नेमिल्ली. समितीत आमदार कायतान सिल्वा, लव मामलेदार, मायकल लोबो आनी विष्णू वाघाचो आस्पाव आशिल्लो. पूण मायकल आनी विष्णून समितीच्या रिपोर्टाचेर सय करूंक नाशिल्ली. ड्रग व्यवहारात कांय जाणांचेर आरोप जाल्ले. ह्या अहवालांतय तांचो उल्लेख केल्लो, पूण उपरांत तांचेर कसलीच कायदेशीर कारवाय जावंक ना. ब्रिटीश नागरीक स्कारलेटाचे हत्ये उपरांत गोंयच्या पर्यटनाचो चेहरो उक्तडार आयिल्लो. 18 फेब्रुवारी 2008 वर्सा न्यूड अवस्थेंतली तिची कूड हणजुणा दर्यावेळेर मेळिल्ली. आपले आवय वांगडा ही चली गोंया भोंवपाक आयिल्ली. मरणा वेळार तिची पिराय फकत 15 वर्सां आशिल्ली. कळंगूटच्यान गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून कितल्याशाच सुवातांचेर दोंगरांची पालसणां कोसळिल्ली. गोवा 365 बातमी चित्रांतल्यान म्हायती दिवन ह्यो गजाली उजवाडाक हाडलेल्यो. मंगळारा आमी कोळंगूटच्या रस्त्यांचे स्थितीचो नियाळ घेतलो. कोळंगूटचे रस्ते फोंडकुलांनी भरल्यात. कांय दिसां आदीं सिवेज लायनी कडेन उदका पायपलायन फुटलेली. ही पायपलायन दुरुस्त करपा खातीर भौशीक बांदकाम खात्यान थंय व्हडलो चर मारलेलो. दुरुस्तीचें काम जाल्या उपरांत हो चर सारको पुरोवंक ना. ताका लागून वाहन चालकाच्या जिविताक धोको उप्रासला. कंत्राटदाराच्या उण्या दर्जाच्या कामाक लागून हो प्रकार घडलो आसूं येता अशें थळावे लोक म्हणटात. कळंगूट बागा रस्त्याची परिस्थिती पळयात. कांय वर्सां आदीं ह्या रस्त्याक समांतर सिवेज पायपलायन घातिल्ली. ताच्या उपरांत थोड्याच तेंपान ह्या रस्त्याक वेऱ्यो गेल्यो. खोबऱ्या वाड्यार 2 कडेन रस्त्याक वेऱ्यो पडिल्ल्यो. देखून रस्तो येरादारी खातीर बंद केल्लो. उदका पायपलायन फुटिल्ल्यानूच हो प्रकार घडला आसूं येता असो दुबाव कळंगूटचो पंच वांगडी शॉन मार्टिनान उक्तायलो. रस्तो पोंचांक पोको घाल्लो. इट वॉज व्हेरी हॉलो एंड एनी टायम इट वूड हॅव केव्ड इन इफ अ ट्रक ऑर एनीथिंग वूड हॅव गॉन ओवर इट एट दॅट पॉइंट ऑफ टायम. So immediately our minister made the calls to JICA, to PWD and all officials, and today everyone came here at around 9:30-10. All government officials came and they started the work immediately on top. So the reason is substandard work behind this thing, the road. See, we cannot say about the work now. There is a water pipeline which is also there. So now the water department also has come to investigate whether there's a crack in the water pipeline underneath it, which has caused this erosion of mud or not. So now they are leaving the water and they are waiting here to see whether the water has caused this problem or there is some other technical issue which the sewage people are at fault. So that we cannot tell now, but they will investigate and see. So the work has started now. Do you think this will be repeated again? Because in Baga this same thing has happened. See, we have noticed that wherever the chambers are there is some sort of sinkage happening. And the question is now, where is this mud going? Even here we see there's a lot of mud which is missing. Whether the mud is going in the pipeline or around that, we don't know. But I'm sure the technical person of JICA will have to explain it. गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान क्लिंटन डिसोजा आनी समीप नार्वेकार. ड्रग्स पार्ट्यो घडोवन हाडपात जर भाजपाच्या आमदारांचो, मंत्र्यांचो, खासदारांचो हात आसा जाल्यार ताची CBI मार्फत चवकशी जावपाक जाय. मोगोवपाचो सुप्रिमो सुदीन ढवळीकारान मागला. ड्रग्स व्यवहारांच्या मुळा कडेन वतले जाल्यार IPL, कॅनडा लीग, लँड माफिया सगळ्यांक खणून काडचे पडटले अशें ताणें मागला. गोंयांत काँग्रेस आनी भाजपाची राज्य आयल्या उपरांत मंत्री आनी आमदारांची नांवां ड्रग्सांच्या विशयांनी लोकां मुखार येवपाक लागली. मगोवपाच्या काळात अशें नासलें. आतां सगळें खुलेआम चल्लां. आयचो तरणाटो पुरायेन ह्या व्यसनांचे भकीक पडलो जाल्यार ताका जबाबदार भाजपा सरकार आसतलें अशें सुदीन ढवळीकारान म्हटलां. पळयात. पूण जेन्ना काँग्रेसीचें राज्य आयलें आनी त्या नंतर भारतीय जनता पक्षाचें राज्य आयलें तेन्ना ह्या राज्यांत मंत्री आमदार म्हणून काम करपी लोकांची नांवां ह्या इश्यूत घेवपाक लागले आनी तो
इश्यू म्हणजे ड्रग्स. मुख्यमंत्र्यांनी सांगले की आपल्या म्हऱ्याक कोणतरी घेऊन येयलो, फोटो काढलो. दुसरोय जो फोटो आयला ताणें सांगलें आपल्याक तांणी इनॉग्रेशना खातीर आपोवपा खातीर आयिल्ले, पूण याची सारासार चौकशी करपाची आवश्यकता आसा आनी ती चौकशी गोंयचे पोलीस करत, क्रायम ब्रांच करत अशें म्हाका दिसना. म्हाका एक हातूंतली गजाल जी कळ्ळ्या की हे लोक जे मुख्यमंत्र्या कडेन गेल्या ताजे पयलीं हे खंय मेळिल्ले. म्हाज्या म्हायती प्रमाणे विमानतळांत मेळिल्ले. त्या दिसा म्हजी एक 7-8 पत्रकारां बरोबर परिशद आशिल्ली विमानतळांत आनी आमी कॉफी मारून जेन्ना भायर सरले तेन्ना हे सगळी जी तुमकां फोटवांत गँग दिसता ती गँग थंय सकयल आशिल्ली. आनी हांवें सहज चौकशी केले नंतर 2 गोश्टी म्हाका तातूंतल्यान कळ्ळे की ते मुख्यमंत्र्याक मेळपाक वता आनी तांचे बरोबर राज्यसभेचो खासदार आशिल्लो. आनी सकयल आयले नंतर हांवें जेन्ना चौकशी केली तेन्ना म्हाका वेगळोच मेळ्ळो. कॅनडा जी लीग आसता त्या लिगांत पार्टिसिपेशन जावपा खातीर टिमी काडपा खातीर ते सगळे एकठांय आयल्या अशें म्हाका कळ्ळें. आनी जेन्ना म्हाका ही गोश्ट कळ्ळी तेन्ना हांवें सहज चौकशी केली. त्या नंतर एक लिंक आयलो आनी तुमकां तो खबर आसा लिंक कितें तो. आनी हो लिंक म्हणजे व्हेरी इम्पॉर्टंट. हो लिंक हो PWD मिनिस्टर पावसकरा बाबतींत आसा आनी ती कंप्लेन ताणें ऑलरेडी केल्या. आज सगळ्यांनी मना बसून भायर येवपाचें आसा, नाजाल्यार फाल्यां सकाळीं PWD मिनिस्टराकूय हातूंत धरतले. तो आसत नासत, कारण तुमकां खबर आसा ताजे कडेन खंडणी मागपाक ताका फोन येताले बंगल्याक आनी ताणें ती कंप्लेन केल्ली. ती कंप्लेन कितें जाली काय हेच सगळे लोक तातूंत इन्वॉल्व आसा. आनी आज BJPचे लोक जर अशें करता आसत आनी ह्यो पार्ट्यो अरेंज करपा खातीर तांकां NOC दिता किंवा तांकां हेल्प करता आसत जाल्यार तो खरेंच ह्या गोंयचो हाहाकार आसतलो. हे गोंय डोबगाईक जर गेले आसत हांकां लागून गेले अशें जातलें. आनी हांगचो प्रत्येक भुरगो व्यसनाधीन जर जालो आसत ताची फूल जबाबदारी भारतीय जनता पक्षाचेर येतली. आनी ह्या खातीर टोटल इन्क्वायरी करपा खातीर हातूंत कितें कितें इन्वॉल्वमेंट आसा, ड्रग्स कितलो इन्वॉल्वमेंट आसा, IPL किंवा कॅनडा लीग कितलो इम्पॉर्टन्स आसा, लँड माफिया बी हातूंत आसा काय कितें ती इन्क्वायरी जावपाक जाय. आनी हे सगळें जर करतलो CBI सारकी संस्था हातूंत कार्यान्वीत आसपाक जाय. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. कोविड पेशंटांक सतावपी वेगळ्या गजालींचे बाबतींत मडकयचो आमदार सुदीन ढवळीकारान उजवाड घातला. तो म्हणटा ताच्या मडकय मतदारसंघातल्या कोविड केअर सेंटरांतल्या पेशंटांक साबार अडचणींक तोंड दिवचें पडटा. खास करून लायटीच्या. लोकांक अक्षरशः गोठ्यांनी भरिल्ले वरी भरल्यात आनी तांचे कडेन आडनदर चल्ल्या. ढवळीकाराचो आरोप पळयात. मित्रांनो, कालची परिस्थिती इतली भयानक आशिल्ली की सगळे कोविड पेशंट जे थंय आशिल्ले तांणी म्हाका फोन केलो चडशे लोकांनी, कारण ते म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सींत आसात आनी सांगले की आमकां गाडयो दी, आमी सगळे वचून डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसा सकयल वचून बसता. आनी हांवें म्हटलें हे कित्याक जाल्यार 3 जी लायट गेल्ली ती लायट 8:45 पर्यंत येवना. कोणीय जर इंजिनियर आसूं किंवा कोणीय ऑफिसर की डेप्युटी कलेक्टर किंवा कलेक्टर हांकां फोन केलो जाल्यार तांकां फोन बिजी म्हणून येता. अशी जेन्ना म्हाका कंप्लेन केली तेन्ना हांवें चालू केलें आनी सगळी इन्क्वायरी केली. आनी इट इज शेमफूल टू द गव्हर्मेंट, कारण ज्या तरेन थंय लोक भरल्या, म्हणजे एका गोठ्यात जर 20 लोक आनी तांकां गोरवांक जर सोयी सुरस्कर अशे 20 लोकांचे आसा जाल्यार थंय 80 हाडून भरले, त्यानंतर कितें जातलें. तशी परिस्थिती आज IIT, NIT आनी GEC हॉस्टेलांनी जाल्ली आसा. काल सांजे वेळार 6 नंतर हजारो मॉस्किटोज, हजारो न्हय लाखांनी मॉस्किटोज त्या कोविड सेंटरांनी भोंवताले. तांचेर उपाय योजना काय ना म्हणून हेल्थ मिनिस्टराक फोन केलो आनी ही एक्सेप्टेड माय कॉल. ताणें सांगलें की आज आपूण डास कमी करपा खातीर जे फॉगिंग करपाक जाय ते चालू करता. 3 दीस ताका कंटिन्युअस हांवें फॉगिंग कर म्हणून सांगलां. जाल्यार मडकयच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटींतली IDCची इमारत थळाव्या कोविड पेशंटां खातीर वापरची अशी सुचोवणी फोंड्याचो आमदार रवी नायकान केल्या.
मात सगळे तरेच्यो सुविधा आसच्यो ही सुदिनाची अपेक्षा. पळयात रवी कितें म्हणटात. मडकय इंडस्ट्रियल इस्टेटीक जवळ जवळ म्हाका दिसता 16 केन्ना तरी ते बांदून उद्घाटन जाल्लें आसा. IDCचे ऑफिस जस्ट एनक्यूब आसा तेजे ऑपोजीट आसा ते आनी थंय तेका हॉल आसा, हे आसा बेडरूम आसा आनी हॉल आसा, शॉपां आसात. ग्राउंड प्लस 1 न्हू ती टू ग्राउंड प्लस 2 ती बिल्डींग थंय आसा. आनी हे बिल्डिंगे जे आसा ते बिल्डींग जी आसा ही खाली आसा, कोणाक घेवंक ना. म्हणजे ते आतां जेन्ना तरी फाल्यां कोरोनाचे पेशंट थंयचे कोणी सापडले मडकयचे जाल्यार मडकयकारां ते यूज करूंक शकता. ते मडकयचे लोकांक ते थंय भितर भायर वचचे पेक्षा थंय दवरले तर मागीर गुळयो हे ते दिवन तेजो वापर जातलो. आयज ते बंद आसा, इतले वर्स जाली बंद आसा. ते घेवचे, हे अंडर डिझास्टर हेच्या अंडर घेवचे, कोविडा लागून घेवचे ते आनी आमच्या कलेक्टरान ते घेवचे आनी गांवचेच लोकां थंय दवरचे. कित्याक ल्हान बिल्डिंगां ती थंय जर जाय थंय बऱ्या पडटलें. जे बरे जाल्ले पेशंट थंय रावंक शकता, सादारणशें हे आसा कमी आशिल्ले गुळे घेवन थंय रावंक शकता, जाल्यार थंय तेंची वेवस्था करची. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. उदक व्हांवता अशे सुवातेर आनी देंवतेर बांदिल्लो आग्वा जेली कडल्या बंगल्याचो कांय भाग मंगळारा कोसळ्ळो. उटंगराचो पावस आनी खर ल्हाराक लागून बंगल्यांचो कांय वाठार कोसळ्ळ्याचें थळाव्यांनी सांगलें. आग्वाद दोंगराचेर हो बंगलो आसा. गेरार्ड दे कुन्हान ह्या बंगल्याची बांदणी केल्या. पारसी उद्योजक जिमी गजदाराचो तातूंत राबितो आसा. ही हवेली आग्वाद सेंट्रल जेली कडल्या आग्वाद हेडलँडार आसा, जाका पालासियो आग्वाद अशें म्हणटात. गोवा 365 खातीर आग्वादच्यान क्लिंटन डिसोजा. वास्कोच्या एका हिस्ट्री शिटराचेर गांवांतल्या लोकांनी हल्लो केलो. वास्को पोलिसांनी खुनाच्या आरोपा खाला तांचेर गुन्यांव नोंदयला. वास्कोचो पोलीस निरीक्षक निलेश राणे सांगता ते प्रमाण असोय डोंगरेची ही घडणूक. सोमारा राती कडेन 3 जाण आपल्या इश्टाक ड्रॉप करपाक म्हण एके कारींतल्यान वताले. तांची कार ह्या मनशान आडयल्ली. ताका लागून निकेश लोहात नांवाच्या मनशाक लोकांनी बडयलो. केशीचेर उजवाड घालता निलेश राणे. निकेश लोट म्हणून एक भुरगो आसा थंय, ताका थंय आपल्या फ्रेंडाक पावोवपाक गेल्ले 3 जाण आनी थंयसरले वाड्या वयले थोड्या लोकांनी पयलीं मारलो, कित्याक ताणें तेंची गाडी आडयल्ली म्हणून आनी बाचाबाची जाली. ताजे उपरांत तो थंयसरल्यान धांवता आसतना नानी म्हणून अर्जुन नाईक हाणें ताका दांड्यान बडयलो आनी भरपूर मारलो. ओके, आनी त्या नंतर आनी एकट्या मनशान ताजे तकलेर फातर घातलो. सो ताका लागून ताका भरपूर ब्लिडींग इंजुरीज जाल्यो म्हणून ताका आमी मागीर GMCन शिफ्ट केला. तो सद्या GMCन अंडर ट्रिटमेंट आसा. आनीक ऑफेन्स रजिस्टर हांवें कंप्लेंट दितकच तो बाकीच्या एक्युजां अगेन्स्ट ऑफेन्स रजिस्टर केले. ह्या सद्याच्या केसीन अटेम्प्ट टू मर्डर 307 केसी खातीर सगळे एक्युजांक बूक केल्ले आसा. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. गोवा 365चे बातमेची दखल घेत संबंधीत प्राधिकरणान नावेलेचो रस्तो दुरुस्त केलो. रस्त्यार पडिल्ली फोंडकुलां शिमीट घालून परयली. ह्या कामाक मंगळारा सकाळी सुरवात जाल्ली. नावेलेचो हायवे प्रत्येक म्हयन्याक दुरुस्त करचो पडटा अशें आसूनय रस्त्याची अवतिकाय जाल्या. थळाव्या लोकांनी सोमार दीस आरोप केल्लो. रस्त्यांचेर फोंडकुलां पडलेले, रस्तो 3 वर्सां तरी सारको आसपाक जाय अशें लोक म्हणटात. गोवा 365 हे विशीं बातमी दिल्ली. हे बातमेची दखल घेत मंगळारा रस्तो दुरुस्त केलो. पळयात लोक कितें म्हणटात ते. एक्चुअली हांव फर्स्ट ऑफ ऑल गोवा 365 थँक्स म्हणटा, कित्याक म्हणल्यार आमी जस्ट उलयले कालूच पळय आमी हें सांगिल्लें तुमकां चल्लां म्हण काम. काल तुमी मागीर तुमगेले दाखयले नंतर आज काम स्टार्ट केलां. एकच होप्स की म्हणल्यार आनी 8 दिसान परतून काम जावपाचें अशें जावप न्हू. लोकांचे पयशे आनी घडे घडे अशें करून काम करप न्हू. आतां हें काम केलें तें बरोबर सारकें करतलें अशें दिसता. एंड थँक्यू व्हेरी मच. कितें दिसता तुका हे कित्या खातीर जाता अशें? आतां हे आतां सबस्टँडर्ड वर्क काय कितें आतां लास्ट इयर 8 महिन्या पयलीं 1 वर्स बी जावना 8 महिन्या पयलींच हे रोड सगळे कार्पेटींग केल्ले, सगळे टार घातले आनी परतून एक पावसान असं जावप न्ही. आतां घडे घडे 8 दिसान जाता म्हळ्यार देर इज समथींग रॉंग. दे हॅव टू लूक इन टू. आतां एकदां सारकी करपाची आनी घडे आनी 8 दिसान परतून अशें जावप न्हू.
काम स्टार्ट केल्यात काल 365 हायलायट केले म्हणून पळय आज काम स्टार्ट जालां तांकां हांव थँक्यू म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा आनी 365 असले इश्यू हे घडे घडे असलो तूं जातात हे हायलायट करचे कित्याक म्हळ्यार जायते एक्सिडेंट जाल्या लोकांनी हात पांय बी मोडून घेतल्या तशें आनी जावप न्हू आनी होप हे आतां सारकें काम करतले आनी तसले परतून ते रिकरन्स जावपा ना म्हणून मागता. गोवा 365 खातीर नावेलच्यान रमेश नायक रावत. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगाचो.